वास्कोकारांक एक मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जाय। चिखले हॉस्पिटल आसा पण तातूंत प्रसंगाक जायत्यो गजाली नात म्हूण लोकांचो प्रश्न। वास्को सिनियर सिटीजनाक जॉगर्स पार्क ना, इंडोर स्टेडियम ना, प्लेग्राउंड ना, मार्केट प्रकल्प ना, फिश मार्केट ना, हेल्थ सेंटरूय ना। वास्को स्विमिंग पुलाचो प्रश्नूय तडीक लागना। प्रुडंटाच्या खबरां माळेंत वास्कोच्या मतदार राजाचो लोकनामो। विचार केल्ले की एक सेंट्रली हब मार्केट जातले म्हणून, पूण ते खंय तरी त्या प्रकल्पाचेर पाणी व्हावून गेल्ल्या भशेन दिसून आयले। चिकन मार्केट एकीकडे आसा, फिश मार्केट एकीकडे आसा, भाजी मार्केट एकीकडे आसा, अजून काय रेग्युलरायज टायप स्ट्रक्चर म्हणटा तो काय ना। लोकांचे खुबशे अपेक्षा आशिल्ले खंय तरी कितें बरें जातलें म्हणून, अजुनूय हो प्रॉब्लम कांयच सॉल्व जालो ना। फाटल्या निवडणुकीक 2012च्या उपरांत लोकांक तर खूपच अपेक्षा आशिल्ले, कारण परिवर्तनाची लाट आशिल्ली आणि त्या परिवर्तनाच्या लाटाचेर खुबशे कितें बदल जातलो म्हणून। मार्केटाची देखरेख जी आसा ती म्युनिसिपालिटी कडेन आसा, पण विधानसभेच्या आमदारा कडेन जी आशिल्ली अपेक्षा ती खंय तरी चिगळी गेली। प्रदूषणाचेर अजून पर्यंत नियंत्रण येवपाक कित्याक आमी खंय चुकता काय सरकार खंय चुकता असो प्रश्न आता लोकांक पडिल्लो आसा। तेन्ना म्हाका दिसता हो प्रश्न खंय तरी गंभीरतायेन घेवपाची गरज आसा। टीबी हे सारकिल्ले दुयेंसां पातळपाक लागल्या। सो हो खरो म्हटल्यार इशू गंभीर आशिल्लो, पण अजून पर्यंत हो प्रश्न खंय तरी सुटावो जाल्लो म्हाका तरी दिश्टी पडटा। सिनियर सिटीजन्साक एक जॉगर्स पार्क म्हणटा तो ना, इंडोर स्टेडियम एक ना, एक प्लेग्राउंड भुरग्यांक ना, मार्केट प्रकल्प म्हणटा तसो किरण बाबान सांगले तसो मार्केट प्रकल्प जावना, आमचे फिश मार्केट जावना। तशेंच एक अर्बन हेल्थ सेंटर जावपाचें आशिल्लें, अर्बन हेल्थ सेंटर आमचें जावना। पण हे जे कॉमन जे एम्युनिटीज आनी बेजीक एम्युनिटीज ज्यो जावपाच्यो आशिल्ल्यो एक टावना खातीर ज्यो जायो त्यो वास्कोन जाल्ल्यो ना। चिकालेम कॉटेज हॉस्पिटल आतां खुबशीं वर्सां जालीं, पण त्या टायमार जरी आमी पळयलें की बाबा लोक आसले कितले, त्या टायमार जेन्ना बांदला त्या टायमार बाबा ती गरज पुराय जाताली काय ना। त्या टायमार एमपीटीचें हॉस्पिटल चालू आसलें, पोर्टाचे एम्प्लॉईज थंय वयताले, पण आयचे डेटीर पोर्टाचें हॉस्पिटल शिफ्ट केलां गार्बेज डंपाच्या ऑपोजीट। जर तरी कांयच फेसिलिटीज ना, पेशंटांक जमनीर न्हिदयता। म्हळ्यार ही हेल्थ केअर फेसिलिटी जो आमचो बेजीक ह्युमन रायट होच आमकां सरकार दिवंक शकना। ह्या वास्को शहरांत एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलाची हांगा गरज जाय पडटा। विमानतळा वयल्यान जे VIP जे येतात तांच्या खातीर हांगा एक बरें हॉस्पिटल आसपाचें जाय अशी आमची सक्ती आसता, पूण हांगा तशी हें ना। सरकारान जाता तितके बेगीन हें हॉस्पिटलाचें काम पूर्ण करचें, जेतून सगळ्या प्रकारच्यो सुविधा आसतल्यो अशें ताणें खात्री दिल्ली आसा। आनी आमी त्या अपेक्षेन हे वास्कोकार त्या हॉस्पिटला कडेन जाता तितके बेगीन तें जातलें म्हणून आमी पळयतात। आमकां सांगताले आतां वेरी सून वी वील बी हॅविंग अ स्विमींग पूल। आतां हो स्विमींग पूल जो आयज पर्यंत इतलीं वर्सां जालीं, आतां आमचीं भुरगीं स्कुलान वता तरी पूण हो स्विमींग पूल जाल्लो ना। भुरग्यांक आतां एक स्विमींग पूल म्हणटा तो ना। धाकट्या भुरग्यांक जरी स्विमींग जरी शिकपाक वचत दे हॅव टू गो टू पार्क प्लाझा। आतां एक हॉटेलान जरी एक आम मनीस जरी शिकपाक वतलो ताका ही हॅज टू पे दोज फीज। सगळ्या भुरग्यांक दिसता, बापायक दिसता आपल्या भुरग्याक आपूण एक स्विमींग शिकयतलो जावं कितें शिकयतलो, तर तें कांय ना। वेजिटेबल मार्केट वेगळो आहा, तो इतलो कंजेस्टेड आहा की थंय तुका एक रेग्युलर म्युनिसिपालिटीची गाडी जी वता पळय ताका सुद्दां ताणें हॉर्न मारून मारून ताणें भितर वचचो पडटा, कितें म्युनिसिपालिटीची गाडी गार्बेज घेवपाक। एट एनी सिट्युएशन थंय कितें तरी कितें उजो बिजो लागलो, इफ एन एम्ब्युलन्स हॅज टू कम देर इज नो वे देर। की चिखले हॉस्पिटलान आयज जी कितें फॅसिलिटी आसा ती बरी आसा। आमकां जर जी कितें फॅसिलिटी आसा तीच जाय आशिल्ली जाल्यार आमी पयलींचेच सरकार दवरतले आशिल्ले। आमकां स्टेटस को मेंटेन करपाचो नाशिल्लो, आमी परिवर्तन पळयताले। आयज जर एक कोणाचें हाड मोडला जाल्यार रातच्या टायमार एक्सरे काडपाक ताका ते GMCन धाडटात। थंय आयच्या दिसाक मॉर्गाची फॅसिलिटी ना अजून। कोण जर मेलो जाल्यार ताका दवरपा खातीर जागो ना, 3-3 वरां 4-4 वरां बॉडी भायर कुसयतात। थंय प्रॉपर डॉक्टर अजून ना। 5 वर्सांक जर एक हॉस्पिटल कंप्लीट करपाक शकना, बरें आसा तुमच्यो काही अडचणी आसता, तुमचो तसो प्रकल्प उबो करचो पडटा, पूण आसा थंय एक ECG मशीन तरी दवरपाक शकता, ते सुद्दां थंय ना। कोणाक जर अटॅक येयलो जाल्यार ताका GMCन रातचो 12-1 व्हरचो पडटा, आनी कोणाकूय जगपा खातीर टायम फ्रेम इम्पॉर्टंट आसता हें हांकां कळपा जाय। आयच्या दिसाक वास्कोन ग्रावंड बांदून दवरला खरो, चिखले ग्रावंड, दाबोले मतदारसंघान आसूं तो, पूण तो चिखले ग्रावंड, पूण ते फॅसिलिटी कितें आसा? भितर बॅडमिंटन कोर्ट आसात 2, पूण कोच ना। आयज मेरेन वास्कोन एक बॅडमिंटन कोच ना, एक टेबल टेनीस कोच ना। जाल्यार आयज वास्कोन अशें दिसता की गोंयचो लोक कमी आसा आनी भिकारी चड आसा। हांगा जर तूं खंयच्याय गव्हर्मेंट ऑफिसा कडेन गेलो
जाल्यार रातचे न्हू दिसाचे सुद्दां भिकारी न्हिदलेले आसता. गव्हर्मेंट ऑफिसांनी इतलो लोक येता, हांगा मिनिस्टर सुद्दां येता म्युन्सिपाल्टीन, पूण म्युन्सिपाल्टीचे भायर आतां सुद्दां गेल्यार दिसाचे सुद्दां गेल्यार एक 10 भिकारी न्हिदलेले दिसता. तांकां कोणूच कांय पळयना. तेंचेर आमी बरोवन सुद्दां घातलेले आसा, बट एक्शन म्हणटा ती कोण घेयना आयज मेरेन. आणि आमचे कडेन इतलो स्ट्रॉंग कायदो आसा, एंटी बॅगिंग एक्ट आसा, पूण अजून मेरेन जर आमी खंयच्याय पुलीस स्टेशनांनी चॅक करीत जाल्यार एंटी बॅगिंग एक्ट अजून फॉलो जायना. तेन्ना कायदो सांगता की तांकां तेंच्यांनी अरेस्ट करून दवरपा जाय. मायनर भुरगीं आयच्या दिसाक जर आमी वास्कोन पयलीं सगळ्यांत चड वास्कोन भीक मागतना दिश्टी पडटा, पूण हें अजुनूय आमच्या सरकाराच्या दोळ्या आड कशें येना हें आमकां कळना. गेलीं 5 वर्सां तरी पयला तेच्या पयलींय सेम जातालें आनी आतां तर हें वाडलां. गेल्या 5 वर्सांक हें आनीकूय वाडलां आनी हेजेर कांयच एक्शन घेतिल्ली ना अजून. पुडंटाची मतदार राजा डिबेटी वेल्यान लोकनामो माळींतलो हो वास्कोच्या मतदाराचो लोकनामो. असो एक करून 40 मतदारसंघांचो लोकनामो पुडंट रिलीज करता. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. संसड्यार कब्रस्तान येता. राय, कुडतरी आनी बड्डेच्या लोकांक थंय कब्रस्तान आयिल्लें नाका. कब्रस्तानाचो पर्यावरणाचेर परिणाम जातलो म्हूण ह्या लोकांक भंय. बड्डे हॉलात तांची मिटींग जाली. किरिस्तांवाच्या शिमित्री कुशीक कब्रस्तान आयिल्लें नाका म्हूण बड्डे, राय आनी कुडतरीच्या लोकांनी थाराव घेतलो. मिटींगेक खूब लोक आशिल्लो. सगळे जागी जावपाक जाय आनी आमी जेंकां कब्रस्तान येवपाक दिवपाक वचप. आज समज एक कब्रस्तान गेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमचो वास्तविक चोड आसता. जेन्ना कब्रस्तान येयले आनी हे तुमगे कोण एक मनीस मेलो, तूं जाणा हे कितें लायक रॅबिट्स दॅट कमिंग डावन हियर. म्युन्सिपालिटी फायदो घेतलो आनी आज लँड जाय तशें नाही केलें आनी ते करूंक सोदता. तो आमचो निशेध हे आमी नाका करून दिवचे ना. एक व्हडलो अन्याय केला. ही जमीन जो डेव्हलपमेंट करूंक जाय आनी एक्वायर करून थिंगा दुश्मन घालपाक लोकांचे मने. आनी हांव सांगता तुमकां हेजे मुखार पासून तुमी फुडें येवचें पडटलें. थिंगा व्हडलो म्युन्सिपालिटीचो होस्ट जमीन जो डेव्हलपमेंट स्कोप आहा थिंगा डेव्हलपमेंट करूंक सोदता ते. तुमी जो मारगांव म्युन्सिपालिटी जो एक्वायर एरिया जो डेव्हलपमेंट जावपाक शक्य ना, जो दोंगर आसा सारको योगीचो, थिंगा तुमकां कितें येयलें जाय? कब्रस्तान येयली जाय? हेच पासून आमी आतां एक रेजोल्युशन घेवया. तुम्ही सगळे हात वयर काडचे आनी हे रेजोल्युशन वाचून तरी हांवें तुमी एक आपणाचो तेंको हे रेजोल्युशन वयर म्हणून दिचो आनी हे रेजोल्युशन आमी म्युन्सिपालिटीक घातले ते पासून आमी गव्हर्नमेंटाकूय धाडटले आमी हे रेजोल्युशन. It is resolved unanimously in the meeting held on 5/3/2017 at Christian Hall, Sasura, that the Margaon Municipal Corporation should stop all proposals for development, including development of Kabristan in the acquired land of 30,000 square meters next to the Catholic cemetery, as the land has a steep gradient of over 70 degrees and is a no development slope. अगरकडा आणि तुम्ही म्हणा की होय आमकां हिंगा हे रेजोल्युशन आमी मान्य करता आणि आमकां हांगा काय नाका. होय आमी रेजोल्युशन मान्य करता आणि आमकां कसलोच डेव्हलपमेंट नाका. पणजे धरून फोंड्या आनी तिसवाडीक उदका पुरवण करपी ओपा उदका पुरवण प्रकल्पा कडच्यान 7 किलोमिटरा वयले पणसपाणी आनी गोठवाडो गांव उदकाक तळमळटात. थंय नळ पावल्यात पण उदक येना अशी परिस्थिती आसा. हे लोक उदका खातीर तळमळटात. थंय टँकरूय वतात पण हे टँकर सगळ्यांची उदकाची गरज भागोवंक शकनात. गोंयांत 24 वरां उदक मेळटलें अशें आश्वासन सरकार दिता, पूण गोंयांतल्या कांय वाठारांनी अजून उदक पावना. पणसपाणी आनी गोठावाडो हे बेतोडेचे 2 गांव. थंयच्यान ओपा उदका पुरवण फकत 7 किलोमिटरांचेर. 8 म्हयने जाले पणसपाणीचे नळ सुके सणसणीत. पयऱ्यान खंय टँकर येतात.
सगळ्यांकूच तें उदक मेळटा म्हणून ना. अजापाची गजाल म्हळ्यार नळ बंद आसूनय उदकाची बिलां मात नेमान येतात. टँकरीचेच उदक वापरता आतां पळय. पूण त्या टँकरीचें उदक बरें आसता. ते निवळ म्हणून सांगता न्हू. ते खावपाचें म्हणून सांगता न्ही. ते खावपाचें म्हणटा म्हणून आमी घेता पळय खावपा म्हणून. आतां आमकां 8 म्हयने जाले उदक येयना. मातूय येयना. एक खातली सुद्दां जाल्यार येयना. आमकां खंय खंय साकून उदक हाडचें पडटा. आतां ह्या दिसा टँकर येता. कितले दीस आतां ह्या म्हयन्याकच येवपाक लागल्या. म्हळ्यार म्हयनो सुद्दां जावपाना कमी जातले दिल्लो आसा. पण बिलां बीन येता तुमकां टायम. बिल येता टायम टू टायम बिल येता. पण उदक येयना. उदक येयना. येयकूच ना. मातूय येयना. थंय बस स्टॉपार कळ्ळें न्ही थंयच्यान आमी केणां गाडयेर घालून केणां हाडून उदक खातात. म्हळ्यार इतले उदक धरपाक आमचे कडेन आयदनां ना. आमी कोणाल्या मागोन हाडून आयदन वापरतात. उदक येयना. लोक म्हणटात तुमी लागीं आसात तुमकां कशें उदक येयना. त्या लोकांक कशें उदक वयता. उदक येयना. टँकरीन उदक हाडटा हांगा आनी एक म्हयनो मात जालो. 15-20 मिनटां अर्दवर नाल्यार डेली टँकरीन घालचें. टँकरीचें टँकरवालो खंय दिसाक 65 ट्रिपी मारता तरीकूय लोकांक उदक पावना. म्हाका हेतून पडटा खंय आशा हेतून पडटा दत्तगडार एक पडटा. दत्तगड आनी आशा आनी हांगा गोटवाडा म्हणटा तें. आनी ते फणसपाणी आनी बोरये ते बोरये मागीर. कितले काडटा दिसाक हे ट्रिपी. 5-6 लागता. आनी फुडें वाडपाचें आतां तरी कमी आहा. पण लोकांक नळाक उदक येना म्हणटा हांगासर. येना उदक येना. 8 म्हयने जाले उदक येना म्हणटा. सो तूं हाडटा तें दिसान पावता सगळ्या हांगा वाड्याचेर. हांव वाटून सगळ्यांक वेवस्थीत दिवन वयता. तशें कोणा एकट्याक सोडून बसना. आनी हें उदक हाडटा तें खावपाक वापरपाक शकता. वापासून हाडटा. साळावली उदका पुरवण आनी धरणाच्या वाठारांत सांगेकारांक उदक ना म्हूण बोवाळ. अंजुणे आनी आमठाणे धरण आसूनय वाळपय 70चे गांव उदकाक पादेशीर. फोंडाय तीच परिस्थिती. गांवच्या लोकांनी स्वता पोटा पाणयाक पादेशीर जावन शारांनी कॉंक्रिटाची जंगलां फुलोवपाची. पुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक ब्रेक.